माझं नाव दामोदर प्रभुगावकर हांव श्री वेताळेश्वर देवस्थानचो अध्यक्ष। सगळ्यांक पयलीं तुमकां दसऱ्याच्यो सगळ्यांक उमेदीत परबी दिता। आयज आमचे वेळी नवो दसरोत्सव मनयता। हो दसरोत्सव म्हणजे खूब तेंपा पसून आमी चलयत येयल्ले आसा आनी दसरोत्सवाक आमच्यो श्री वेताळेश्वर, श्री शांतादुर्गा आनी श्री लक्ष्मी नरसिंह तिनूय देवांच्यो पालख्यो आपल्याच्या झाडा कडेन वता। कांय तेंपा पयलीं लक्ष्मी नरसिंह आनी श्री शांतादुर्गा ही स्थलांतरीत जाल्ली देवळां आसा हांगासर आनी दसऱ्याच्या निमतान ती आपल्याच्या पेडा कडेन भेट दिता। हेच्या फाटल्या कारण ताका आमी भावा भयणीची एक भेटूय मेळटा। ह्या दसरोत्सवाक हांगासर हजारांनी लोक येतात। प्रत्येक गांवचो लोक एक आमकां एक उमाळशीक आसता की केन्ना दसरो येतलो आनी तो एक जो क्षण आसा जो पळोवपाचो एक 10-15 मिनटांचो जे एकामेकाक मेळटात तो सामको एक उमेदीचो क्षण। याद आमकां वर्सभर उरता। तेन्ना ह्यान फुडें तुमी सगळ्याक मुद्दम वेलींग दसरो पळोवचो आनी मुजरत वेलींग गांवांनी आयले वचचें।